कुठ्ठाळेच्या आमदारान केल्ले विधान सगळी फटिंगपणां आसा। वेंचणुकांकडे तांणी लोकांक फटोवन मतां घेतिल्लीं। तो लोकांक फटीचीं आश्वासनां दिवन पिशान काडटा। रेल्वे ट्रॅक शिफ्ट करता सांगता ताका लेखी आश्वासन रेल्वे कडल्यान जाय। लोकांक घुस्पावन घालनाका म्हूण ऑलेन्सियो सेमोयसाची कुठ्ठाळेचे आमदार आंतोन वाझाक शिटकावणी। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आयज जे स्टेटमेंट जे आमचे कुट्टायचे एमएलएन दिलेले आसा कांसावली येवन हे सगळे फटींगपणां आसा। जशें ताणें इलेक्शना पयलीं लोकांक फटोवन वोट घेतलेले आनी त्याच दिसा बीजेपीन जॉयन जालो तसोच तो समजता की कांसावली आनी वेलसांव लोक मूर्ख म्हणून। आतां हो कांसावली येयला इन्स्पेक्शन करपाक की पेडेस्ट्रल अंडरपास बांदतलो म्हणून आनी तो म्हणटा की रेल्वे वील कन्सिडर। आतां तो फकत पेडेस्ट्रियन कित्याक थिंगा गाडी कित्याक वचपाक जायना, बायक कित्याक वचपाक जायना। आतां जेन्ना आमी गांवच्या लोकांनी डिमांड केल्लें की रोड अंडरपास जावचो नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, रेल्वे म्हणपाक लागले ना अंडरपास बांदपाक शकना, फकत ओव्हरब्रिज बांदपाक सोदता न्ही द रेल्वे गेट। कित्याक हुंय थिंगा वॉटर टेबल हाय आतां थिंगा वॉटर टेबल हाय ना म्हूण तूं कोणाक पिशांक काडपाक सोदता। हे जे पळय आसा तुमी लोकांक समजता की पॅसिफाय करून फॉल्स एश्युरन्स दिवन की तुमी लोक ओगी रावतले म्हणून हे चुकीचें आसा। हे फकत ताणें स्टेटमेंट केला कित्याक G20 समीट जाता इन एप्रील। तो येवन ताणें म्हणलें की ZP फंड एमएलए फंडा पळय रस्तो करता तेंय फटींग आहा म्हणून हो एमएलए फटींग आनी फकत फटींगूच उलयता। हे कितें मोडके बुगी न्हू हिंगाच्यान शिफ्ट कर थिंगाच्यान शिफ्ट कर आनी दुसरे जाग्यार घालतले म्हणून ना। हे रेल्वे हॅज टू गिव इन रायटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स नॉट फूल द पीपल ऑफ कांसावली एंड पीपल ऑफ कांसावली आर नॉट फूल्स टू लिसन टू यू। आतां आमचो मुद्दो कितें आहा, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका कित्याक डबल ट्रॅकिंग इज एक्सक्लुसिवली फॉर कोळसो आनी कोणाचो कोळसो, अदानीचो कोळसो। आतां तो म्हणटा आपण फार्मराक खंय तो काम करता, जो जोरी फार्मराक काम करता जाल्यार ताका खबर ना की हे कोळश्याचेर जेन्ना शेतान कोळसो पावतलो शेताची ईल्ड देंवतली, जेन्ना हे रेल्वे वॉटर बॉडीज ब्लॉक करता तेन्ना आमची शेतां बुडून काबार जातले। वेर्ना स्टेशन शेतां बुडून स्वता फार्मराक लॉस जाता। सो हे जे पळय तो उलयता हे फकत फटींगपणां उलयता आनी हांव ताका मागता जोरी तो एमएलए आसा कुट्टाळेचो BA/1 एमएलए। आयज कितलेच इश्यू आसा, मिनी इंडिया पार्क आसा, एन्क्रोचमेंट आमी कित्याचो म्हणटा, जो पळय आतां पळय जो काम चलता इज नॉट एक्विजिशन जावना कंप्लीट। जो नॉन एक्विजिशन आसा त्या एरियान प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन वचोन ते एन्क्रोचमेंट करता, ताका लागून आमी एन्क्रोचमेंट म्हणटा। डबल ट्रॅकिंग दुसरो मुद्दो, डबल ट्रॅकिंग आमी गांवचे लोक कशेच दिवचे ना। सो लोकांक कन्फ्यूज करनाका। तूं पयलो बस घरा कडेन आनी सारको शीक कितें उलयता तो। तुका खबर ना जाल्यार कम टू माय हाऊस, आय विल टेल यू हाऊ द रेल्वे इज कमिंग, हाऊ people of Kasauli, people of Velsav, people of Arosi, people of Izorsi and people of Kortani and Sakwal will be destroyed because of this railway and coal handling. So हे जे पळय मुद्दो पळय आसा आमी मागता सरकाराक जे पळय इलिगॅलिटीज अजून चलता आनी न्यू कलेक्टर येयलोलो आसा ताबडतोब कारवाय करचे। सो हे जे पळय कितें उलयता हे वाऱ्यार उलयनाका आनी G20 समीट येता म्हणून लोकांक पॅसिफाय करतलो आनी लोक थंड रावतले आनी लोक हॅप्पी आसतले म्हणून हे चुकीचें आसा। हे फकत डायवर्ट करपाक हो इश्यू केलेलो आसा एंड आवर मुवमेंट वील कंटिन्यू।